नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। शिगमोत्सव रद्द करचे, स्कुलांक सुटी दिवची, शेनवारा निर्णय। आरोग्य मंत्री म्हणटा हॉटेलां थिएटरां गर्दी टाळची। सरकारान लायलो एपिडेमिक कायदो, जिल्लोधिकाऱ्याक अधिकार। म्हादय ट्रिब्युनलाक ऑगस्ट मेरेन मुजतवाड, जुलयात सुप्रीम कोर्टान अवॉर्डाचेर फायनल सुनावणी। गोंयाक ऑफिशियली भंय ना, प्रधानमंत्र्याक मेळून मुख्यमंत्री उलयलो। उपसभापती इझिदोराचो पूत रेमंडाचे बीएचे सर्टिफिकेट फेक, गोंय विद्यापीठान कळीत केले जिल्लोधिकाऱ्याक। रेमंडान दिल्या अव्वल कारकून पोस्टाक एग्जाम, डिग्रीची चौकशी। कोरोना व्हायरसान क्रिटिकल जाल्ले मार्केट स्थिरावता, मार्केट हिसपा भायर कोसळिल्ल्यान सकाळी सर्किट ब्रेकरार। 45 मिनटां उपरांत सेन्सेक्स निफ्टीची परत उसळी। फार्मागुडये रोड रोलराक एक्सिडेंट, ब्रेक फेल, रोड रोलराचो क्लिनर आगताक सोंपलो, ड्रायव्हर साल्वार। इंजिनियरिंग कॉलेजी लागसार अपघात, ड्रायव्हर हॉस्पिटलांत। अंजुण पुलिसांनी शिवोले 53 लाखाचे ड्रग्स केले जप्त, दोगांक अटक, एकले लखनौचे, दुसरो फॉरेनर। 12 LSD पेपर, 6.5 ग्राम चरस जप्त। आणि 6व्या ISLची फायनल शेनवारा एटीके आड चेन्नईन FC फातोड्ड्या। मात मॅच पळोवंक स्टेडियमार फॅन्साक कोरोना खातीर बंदी, कोच म्हणटा खेळ पेजाद। शिगमोत्सव रद्द जावंक जाय, 9 मेरेन स्कुलांक सुटी दिवची। मुख्यमंत्री शेनवारा कितें ते थारायतलो म्हूण आरोग्य मंत्री उलयला। सरकारान एपिडेमिक कायदो 1897 लायलो, जिल्लोधिकाऱ्याक जादा अधिकार। लोकांनी गर्देन वचचें न्ही, थिएटरां रेस्टॉरंटां टाळात म्हूण उलो। शेजारच्या महाराष्ट्र कर्नाटकान दुयेंत पातळटा, गोंयान प्रतिबंधक उपाय खर करूंक जाय। We are invoking this Epidemic Act Disease Act 1897, and as a result of which, in view of the exponential increase of coronavirus all over the country, and every day we are finding the cases rising, and also neighboring state of Maharashtra, which has gone in for a total shutdown, we are also thinking on various lines. I just had a detailed conversation with the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant just now. After discussing with him in the afternoon, we decided to invoke this Epidemic Act 1897. The file for cancellation of SIGMO, no mass gatherings, and cancellation of all the SIGMO processions, etc. has been already put up to the Honorable Chief Minister. The Chief Minister, through the Chief Secretary, has already gone to the Chief Minister. By tomorrow, the Chief Minister will take a decision. SIGMO, any mass gathering, anyway, any function, any marriages, everything in hotels and other things should stand cancelled. And most importantly, in order to see that everything is streamlined, I suggested to the Chief Minister that the classes till 9th standard should be suspended. Only the examinations of 10th and 12th, we should allow the students to take those examinations. Since we have a neighboring state of Maharashtra which has gone for a total shutdown, appealing to all the people like movie theatres, avoid all these places for some time. Let us see how this thing settles. कोरोनाचे दुयेंस संवसारभर पातळत चल्ला, 126 देशांनी पावलो। 1,36,000 वयर दुयेंती, 5,000 वयर गेले, सुमार 70,000 बरे जाले। चीन, इटली, इराणात आंकडो वाडटा, भारतांत 84चेर पावलो। गोंयांत GMC अलर्ट, मात सरकारांत 2 तोंडां। ॲक्च्युली 30 रुपयाची मास्क करून 130 रुपयांक जर विकता आसल्यार ॲक्शन घेतली वयतली। ऑलमोस्ट वी हॅव टेकन ऑल द प्रिकॉशन्स, मॅक्झिमम अवेलेबिलिटी करपाचो प्रिकॉशन्स घेतल्या। म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा, आयज पर्यंत सगळ्यांनी मास्क लावन भोंवपाची गरज ना। आमी हांगासर आयिल्लो पेशंट कॉर्डन केला, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आतां पर्यंत थोड्या जाणांक हावस कॉर्डन केल्ले आसा। त्या खातीर गोंयान अशा पद्दतीन मास्क लावन भोंवपाची गरज ना। जेंकां कोणाक नाका म्हणजे गरज ना त्यांनी अननेसेसरी मास्क सॅनिटायझर वापरचो आनी ऑलमोस्ट जोर फोकस एरिया जे आसा तेंच्यांनी मास्क वापरचो। त्या खातीर अननेसेसरी पॅनीक कंडिशन जी आसा क्रिएट करची न्ही, सगळ्या गोंयकार भावांनी वयली म्हजी रिक्वेस्ट। हांव एक आरोग्य मंत्री म्हणून आणि जे केंद्र सरकार आमकां गायड करता, हांव इतलेंच सांगू शकता की तुम्ही तुमच्या जीवनाची काळजी दवरा।
आम्ही आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जे कितें ऑफिसराच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक इंडस्ट्री, प्रत्येक हॉटेल, प्रत्येक रेस्टॉरंट हे सगळ्यांनी हे पाळपाची गरज आसा. आमी थ्रू FDA बी सगळ्या रेस्टॉरंट्सांक सांगता की तुमच्या एंट्री पॉयंटाक स्टेरिलियम दवरात आनी लोकांक सांगता की हे सगळे गोष्टी जे आहा हे लोकांनी एक मास्क घालपाची गरज आहा, हे संवय करून घेवपाची गरज आहा. हे संवय करून दवरपाची गरज. हे पॅनीक बी आमी क्रिएट करपाचो आमचो कसलोच उद्देश ना, पण लोकांच्या हितान केन्ना केन्ना काही गोष्टी करचे पडटा. देशभर भौशीक कार्यावळी IPL आणि बाकीच्यो खेळा सर्ती साहित्य संमेलन फुडें धुकलप चल्ला. IPL 15 एप्रिलाक धुकल्ले. फातोड्डे ISLची फायनल लोक नासतना मात शारांनी शिमगोत्सवाक गर्दी. GMCत घाल्ल्या वास्को आणि साखळेच्या दुबावीत दुयेंतींचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह. तिसऱ्या दुयेंतीचो रिपोर्ट येवपाचो आसा. देशात कोरोना व्हायरस बाधितांचो आंकडो 84चेर पावला. कर्नाटकात कलबुर्गीत एकलो जाण्टेलो कोरोनान सोंपलो. उत्तर प्रदेशात बाधितांचो आंकडो 11चेर पावला. केरळ सगळ्यांत वयर 20, हरियाणात 15, महाराष्ट्रात 14. गोंयच्याय मंत्री अधिकाऱ्यांच्या दिल्ली भोवड्यांक ब्रेक लागला. ना ट्रेन, ना बसी, ना विमान. शुक्रारची दिल्ली दवरिल्ली GST मंडळाची बस काय फुडें धुकल्ली. गोंय धरून सगळ्या वांगड्यांची दाणी. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमा म्हणटा सगळ्या रेल्वे स्टेशनांचेर कोरोना टेस्ट पॉयंट जाय. शिक्षणीक संस्थांक सुटी दिवंक जाय. रेल्वे तरी लक्ष दिना जाल्यार हे वाडत वयतलें. चड लोक रेल्वेन जाता. जेन्ना दुसऱ्या गांवांनी सगळे इस्कॉल बी बंद केल्या, आमची गोंयची कित्याक इस्कॉल बंद कशें न्हू. इस्कॉलां, कॉलेजी सगळे बंद जावपा जाय म्हाका दिसता थोड्या तेंप तरी. हेजें कितें डिसिजन घेवपा पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्ली अर्थमंत्र्याच्या बसकेक गेल्लो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्याक मेळून आयलो. म्हादयचेर खंय प्रधानमंत्र्याकडे चर्चा जाल्या. म्हादय ट्रिब्युनलाक ऑगस्ट मेरेन मुजत वाट दिल्या. उदका अवॉर्डाचेर जुलयान सुप्रीम कोर्टान सुनावणी आशिल्ल्यान कर्नाटक खंय ऑफिशियली कसलेच बांदकाम करूंक शकना. कोरोनाचेर सगळी खबरदारी घेतल्या. लोकांनी खंय काचाबूल जावपाची गरज ना. आनी त्या अवॉर्डाचेर फायनल हियरींग 1 जुलयान आसा. तेन्ना त्या अवॉर्डाचेर अपील आमी केलां, कर्नाटकूय आसा आनी महाराष्ट्रूय आसा आनी MOF ताका पार्टी आसा. हे सगळे जुलयान तेजे फायनल हियरींग आसा. ऑलमोस्ट 16, 17 आनी 22 जुलय इतके सगळे फायनल हियरींग आनी हे सगळे आसतना खंयच्याच बाबतींत जरी तो नोटिफाय जाला आसत, हांव अशें म्हणना की सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी नुसारूच तो नोटिफाय जाला आसतलो, बट तेजे फायनल हियरींग जाल्या शिवाय खंयच्याच पद्दतीन कसलीच परमिशन परत एकदा कर्नाटकाक दिवची न्ही. सो तेजे वटेन प्रश्न फक्त 4 दिसाचो आसा, 4 म्हयन्याचो आसा. आनी ताका लागून हे PMच्या लक्षान PMाक हांवें सांगलें. PMान हाजी कन्सर्नूय घेतल्या आनी नक्कीच म्हणजे गोंयचेर अन्याय जावचो ना हें म्हाका सांगलां. म्हाका विश्वास आसा टिल 4 म्हयने तरी म्हाका दिसता की कर्नाटका कडल्यान कसलें ऑफिशियली काम सुरू करपाक तांकां मेळचें ना. कर्नाटक आपल्या परीन जायतो बोवाळ करता आसत, पूण ऑफिशियली काम सुरू करपाक मेळचें ना. सेकंड थिंग अबावट द मायनींग केस, आमी ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द इन्स्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट आमी मायनींग केसीच्या बाबतींत रिव्यू रिट पिटिशन घातला. रिव्यू रिट पिटिशन वीच इज ऑन द सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रिलाक येता. आनी सेकंड जे वेदांता गोवा फॉमेंतो हांच्यांनी जी SLP घातलेली ती बी ऑन द सेम डेट तांच्यांनी मर्ज केल्या आनी 21 एप्रिलाक तिचेंय हियरींग दवरला. कोरोनाक लागून शिगमोत्सवांनी लोकांनी सादूर रावचे. टुरिस्टांकडे चडूच सादूरकायेन वागचे. भलायकी मंत्र्याच्यो सुचोवण्यो पाळच्यो म्हूण सरकाराची पब्लीक नोटीस. ZP वेंचणूक आशिल्ल्यान शेनवारा पणजे शिगमो 4:30 सुरू 10 मेरेन सोंपयतले. शिगम्याची मिरवणूक 1 किलोमीटर कमी केल्या. 24 मार्च मेरेन गोंयांत 16 सुवातींनी शिगमोत्सव. One of the main issues which was raised by the organizing committee and most of the office bearers of the organizing committee was about timing. We are in the midst of an election code. I think it is a serious issue and we should abide by the timing. We will not be able to support any violation of this timing of the code. We aim at starting at 4:30 sharp and ending as per the timing given allotted by the administration at 10 p.m. Ask people to take utmost precaution. I mean, precautions and advisories have been issued by the health ministry.
precautions which have been disseminated to people have to be taken care of. Traffic diversion route has been decided by the traffic police. Since the route is curtailed this time, I think the parade route is shortened by almost 1 kilometer. पोला आयलंडा कडेन फ्लोट्स परेड स्टार्ट जातली आनी ती 18 जून रोडा वयल्यान येतली आनी मागीर काफे आरामा कडेन ती लेफ्ट टर्न मारून आझाद मैदाना कडेन ती काबार येता. तिचे खंयच्याच रस्त्यार कोणाकूच त्रास जावपाची शक्यता ना, कारण हो इंटरनल रोड आनी ह्या इंटरनल रोडाचेर व्हडलेशें ट्राफीक कमी आसता. उपसभापती इजिदोराचो पूत रेमंड फर्नांडिसाची BA सर्टिफिकेट फेक गोय विद्यापीठान जिल्लोधिकाऱ्याक कळीत केला. रेमंड गोय सरकाराचे अव्वल कारकून पोस्टाची एग्जाम पास जाला. रेमंडान अर्जा बरोबर लायिल्ले लखनौच्या भारतीय शिक्षा परिषद विद्यापीठाचे सर्टिफिकेट फेक म्हूण एक्टिविस्ट आदवोगाद आयरिशन प्रकरण मुखेल सचिवाकडेन चौकशीक व्हेल्ले. ह्या केपेकी म्हाका दिसता की ज्या तरेन उपसभापती पदावेल्यान हे सगळे घडला, जे बोगस सर्टिफिकेट दिवपाचे आणि ताजे नंतर जी सरकारी यंत्रणा ह्या सगळ्या खातीर राबयला, म्हळ्यार ताका सिस्टमॅटिकरित्या सिलेक्ट करपाक अव्वल कारकुनाच्या पदा खातीर तातूंत भितर म्हाका दिसता एक सामकी चौकशी जावपाची गरज आसा आनी त्याच बरोबर जे अधिकारी वर्ग ह्यातून भितर गुंतला तांचेरूय बी कारवाई जावपाक जाय. म्हाका दिसता की सभापती उपसभापतीन ताका जर लज आसत जाल्यार ताणें स्वता जावन राजीनामो दिवपाक जाय ह्या प्रकरणात. ना जाल्यार गव्हर्नर जे आसात, जे लोहियाच्या तालमीक वाडिल्ले, लोहियाच्या विचारांनी प्रभावित आशिल्ले, तांणी हाजेर दखल घेवन उपसभापतीचेर कारवाई करपाक जाय. कोरोना व्हायरसान क्रिटिकल जाल्ले स्टॉक मार्केट स्थिरावता. सकाळ फुडें मार्केट उक्तें जायना फुडें घो. सेन्सेक्स 3400, निफ्टी 950 पडलो. परिस्थिती हाताभायर वता ती पळोवन ट्रेडिंग 45 मिनटां सर्किट ब्रेकाचेर करेक्शनाक बंद दवरले. उपरांत मात नेट धरलो. सेन्सेक्स 5000 वाडून 29,200 वेल्यान 34,000 वयर. निफ्टी परत 10,000 लागीं. Currently, there's actually, some fear because of the coronavirus episodes, which, given what I've spoken in terms of the fundamentals and the, some of the macro measures, it clearly seems to be driven by global factors and actually some amount of the fear sentiment. Consumer durables, if you look at the momentum there, again, if you look at on a month-on-month, seasonally adjusted basis, for the third month consecutively, the consumption of consumer durables has gone up. If you look at on the external sector, we now have about $500 billion of reserves. And if we look at by any measure, which is the number of months of imports that we can actually cover, or the number of, of amount of short-term debt that we can cover, there's absolutely adequate, foreign exchange reserves. Even if you look at it, our current account deficit is actually about, April to December this year is 1% of GDP compared to 2.7% in the previous year. And given the decline in oil prices, we can expect the current account deficit this year to be significantly lower. फार्मागुडे रोड रोलराक एक्सिडेंट. रोलराचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान तो रस्त्याक कुशीक पडतलो. रोड रोलराचो क्लिनर आगताक सोंपलो. ड्रायव्हर साल्वार जालो. गजाल फार्मागुडेर इंजिनियरिंग कॉलेजी लागसार घडल्या. एक्सिडेंट जाला म्हणून कळटनाच फायर ब्रिगेडीची टीम थंय पावली. जखमी ड्रायव्हराक फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एडमिट केला. रोलर जीसी कडल्यान वयल्यान सकयल देंवतालो. ऑन द स्लोप ताजो ब्रेक फेल जालो आनी वेंट रायट हँड सायड आनी थंय तो टर्न जालो. इन दॅट एक ओपन आसलो अन्सारी म्हणून इज सिरियसली इंजर्ड. ताका आमी आयडी शिफ्ट केला. आनी कोणाक हें जाला? एक इंजर्ड आसा सिरियसली. ऑलरेडी शिफ्टेड इन आयडी हॉस्पिटल. नांव कितें ताचें? अलम अन्सारी. कोण दोग जाण आसलेले? ब्रेक फेल रोलराचे म्हणटा. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया.
झेडपीच्या प्रचाराक नेट खोल्ले बीजेपीचो सिद्धेश नाईक, सुकूर अपक्ष वैशाली सत्ताटेकर, रेशमा घोष बीजेपीचो रुपेश नाईक, सांताक्रूज काँग्रेसीची शायनी ऑलिव्हेर, कळंगुटे बीजेपीचो दत्तप्रसाद दाबोळकर, प्रेरणा दे फ्रांस अपक्ष कविता नायकान प्रचाराक नेट धरला. दक्षिणेन वेळी काँग्रेसीचो जुलिया फेर्नांडीस, अपक्ष आंतोनियो रॉड्रिग्स, कोलवा एनसीपीचो मिनिन फेर्नांडीसाचो प्रचार चालू. पोळ्या झेडपीचो शिगमो. आमी फूल फ्लॅश गिरीनसून भायर सरल्यात. काँग्रेस जावं बीजेपी जावं आमी सगळे याक जावन एका मतान आयज एकवटान आमी डोर टू डोर भोंवतात. कित्याक जो पळय विश्वास सरान सांगलेलो की आपूण हे लोक करता, सरान ऑलरेडी स्टार्ट केल्लेलें आसा काम. हेच्या फुडें 2.5 वर्सां उरल्यान तरी खुबशीं कामां जावपाची आहा, ती तो करून घेतलो. आज आमी वैशाली जेन्ना फुडें काडल्या तेन्ना देर हॅज बीन लॉट ऑफ थिंग्स बिहायंड इट. वी हॅव रिक्वेस्टेड वैशाली टू कॉन्टेस्ट दिस टायम, कित्याक आज लास्ट 5 वर्सां वैशाली सिन्सियरली काम करीत आसात आनी सिन्सियरली काम करता आसतना इट हॅज बीन अ गुड टीम वर्क टू एसिस्ट हर्स ऑल्सो एज बोथ एमएलएज टू गिव हर आउटपूट टुवर्ड्स कम्युनिटीज, बाकीचे वॉट एवर अवेलेबल इन झेडपी फंड्स. आनी ते एक टीम वर्क बरी जाल्ल्यान लोकांची कामां करपाकूय आमकां बरी पडटा. आमकां इम्पॉर्टंट आसा आज आमी महिलाक फुडें काडले. विमेन एम्पावरमेंट जेन्ना आमी उलयता वो जनरल जरी कॅटेगरी असली, वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट वैशाली इज द कॅन्डिडेट. वैशाली हॅज लॉस्ट अ हजबंड अबाउट 9 months बॅक आनी ताज्या खातीर ताजी मनाची स्थिती करून ताका तयार करप वॉज समथींग बिकॉज शी वॉज लिटल रिलक्टंट. कोणागेर कॅम्पेनिंग गेल्या पळय त्या प्रत्येक वॉर्डाचे वेगळे वेगळे लोक आमकां जॉयन जाल्ले आसा. जे सुरवातीक जाल्ले कोमया मरोन ते लोक आतां आमच्या वांगडा हांगासर ना, ह्या वार्डांचे लोक आमकां जॉयन जाल्ले आसा. तशेंच आमचे पेरशेत, सेंट एंथनी वॉर्ड जावं आराडी आमचे वॉर्ड उरलेले आसा पळय, ह्या प्रत्येक वॉर्डांचे सगळे विलिंगली लोक भायर सरपाचे आसा. ताका लागून देर इज व्हेरी गुड रिस्पॉन्स आनी आय एम शुअर वैशाली विल विन दीस इलेक्शन अगेन. सेकंड टायम इलेक्शन करतले ते आनी सेकंड टायम ते जिखतले. हे जे इलेक्शन आहा पळय एकदम अति महत्वाचें अशें इलेक्शन आमचें आसा. पयलीं आमचो भुपेश नायक आसलो हांगा 3दा निवडून आयल्लो आनी आतां 4थ्या खेपेकूय तो निवडून येतलो आसलो. आमकां 100% गॅरंटी आसली. पण ताका कुशीक काडपाक जाय म्हणून हे आमचे बीजेपी लोक जे आसा पळय तेंच्यांनी आमकां एक रेडी वॉर्ड तयार केलो, तो बी ओबीसी. आनी तिका आतां दुसरें कितें आमच्या आमदाराचें आनी आमच्या सगळ्यांचें मत अशें जालें की भुपेश ना न्ही कांय हरकत ना, भुपेशाच्या भायलेक एक्चुली ती सुद्दां तयार ना, ती भुपेशय तयार नासलो आपण नाका म्हणून तो दुसऱ्या कोणाक दिया म्हणून. आमच्या मता प्रमाणे तो उबो रावल्लो आसा, तिची बायल उबी रावल्ली आसा, तो न्ही तेन्ना बहुमतान तिका निवडून हाडूंक जाय. आज जेन्ना आमी म्हणटा बेटी बढाव बेटी पढाव तेन्ना बेटी फुड्यान दिश्टी पडपाक जाय. आनी आमकां आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आहा पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सी, हातून 2 झेडपी आमकां येता, एक सुकूर पंचायतीक आनी एक पेडणा दिफ्रा. तेन्ना आमी दोनूय पंचायतीक एक सामान्य घरांचे महिला जे बेटी म्हणटा ते बेटींक फुडें काडलेली आसा. तेन्ना हांव ह्या पेडणा फ्रांसान गेल्या 3 टर्म हांगासर झेडपी म्हणून आसा आनी गेल्या 3 टर्मांक आमी हांगासर आमचे सरपंच, पंचायत मेंबर, आमदार हेंच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज भरपूर विकास केल्लो आसा. आनी प्रत्येक वेळा जी कामां आसा ती कामां करपाक म्हाका आमदारान सदींच पाठिंबा दिल्लो आसा. एक दिसता की लोकांक एक खंय नाल्यार खंय ह्या सरकाराचो राग आसा, खंय नाल्यार खंय दिसता की हे सरकार आपल्या सर्वसामान्य लोकांचें कांयच पळयना, फक्त मंत्री आपआपलें पळोवंक लागले. कोण म्हणटा लेट द शो गो ऑन, कोण म्हणटा आनी कितें, आनी दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट गव्हर्नन्स नॉर एडमिनिस्ट्रेशन. लास्ट फाटलीं 5 वर्सां मोठ्या प्रमाणान कामां जाल्लेली आसा, तेजी दखल म्हाका दिसता मतदार घेतात आनी वचत थंय आमकां ते वेलकम करतात. आमचो मॅनिफेस्टो थोड्या भागान ऑलरेडी पावलेलो आसा आनी लोकांनी मॅनिफेस्टो वाचून तेतून जी डेव्हलपमेंट कामां जी जाल्लेली आसा ते पळोवन तेंय बीन खूब उमेदीन जाता, कारण जिल्ला पंचायतीच्यान तांकां पयलेच खेप इतली मोठ्या प्रमाणान कामां जाल्लेली दिसता आनी ते आमकां एप्रिशिएट करता सगळे कडेन वचात थंय आनी सांगतात की आमी तुज्या वांगडा आसा, ह्या फुडें बीन आमकां तूच जाय अशी लोकांची उतरां येता आमकां आयकूंक. आमकां घरान वयता थंय खूब रुपेशा खातीर खूब सपोर्ट मेळटा. तशेंच लोकांनी आमकां सांगलां की ह्या टायम परत रुपेशाकूच इलेक्ट करून हाडटले म्हणून. PDA कॉलनी नवा सिदारीन आमचे खुबशे प्रोजेक्ट चालू आसा पंचायत तर्फे आनी गव्हर्मेंटा तर्फे. फुडें जिल्ला पंचायतीचे आमी तेजो
सगळे सपोर्ट आमी परत इलेक्ट करून ताका परत आनीक तेजो सपोर्ट घेतले आनी निश्चित आमी सगळे हांव मेंबर म्हणून पिल्यान पंचायतीचो सगळो सपोर्ट आमी रुपेशाक ह्या फाटी दितलो म्हणून सांगता तुमकां. म्हजें नांव सॅली टोरकाटो आनी हांव बाबुशा ल्हानपणींतल्यान वळखता आनी बाबुशान जायतो वार केला आनी तो करीत आसा. जरी तो फॉर्माक पासून ना जाल्यार लागून तो लोकांचें काम करता आनी केन्नाय ना म्हणिना. आनी ताणें बाराडे म्हणाका बेतूल गोंयचें बाट सगळीं कपेलां केल्यात, रस्ते केल्यात आनी जायतें करपाचें आसा तें लागून ताणें हातांत गेलां. तो करतलो म्हणून ताणें प्रॉमीस केला. हांव एकूच तुमकां सांगूंक सोदतां, आमी पळय गेल्यान सगळे विलेजींनी ताका बरें वेलकम केलां. सगळीं धांवत आयल्यान गेट उगत करून ताका वेलकम केलां. ताका हांव एप्रिशिएट करता कित्याक ताणें जायते वार केला म्हण ताका सगळो लोक अडकता आनी तो काम करतलोय म्हणून आमी तेजेर भावार्थून रावतात. विलेजी हें कुंब्यामठ म्हणलें आनीक हांव मुगे सिंबल जावन आसा एरोप्लेन आनीक हांव इंडिपेंडंट बसलां कित्याक म्हाका सगळ्यांक एप्रोच जावन म्हाका सगळ्यांक सांगलां इंडिपेंडंट वच म्हणून. आनी हांव ते कोण म्हळ्यार BJP म्हणून जरी तो म्हाका BJP म्हणलें तें आयडेंटिफाय करचो कोणें BJP कोण मिनिस्टर आहा तेणें आयडेंटिफाय करपाक जायो. कोणें तो आयडेंटिफाय केला आमचे बरें ते सगळे इंडिपेंडंट म्हाका फूल सपोर्ट करता कित्याक आमी भरपूर वार केला हे वेली विलेजी आमी भरपूर वार केला. वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीचो यूथ प्रेसिडेंट जुलियो फेर्नांडीसाक काँग्रेसीचो आज सपोर्ट केला आनी ताका आमी जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक बसोवन हाडला आनी सगळ्यांक हांव मागता ताका सपोर्ट करचो आनी ताका जिखून हाडचो. हांव जुलियो फेर्नांडीस वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीचो कॅन्डिडेट. म्हाका तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट दिचो आनी निवडून हाडचो. हांव तुमगे सगळ्यांगेली कामां उरल्या ती हांव सगळीं काम करून दाखयतलो आनी तुमी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट दिचो. पयलेच पावट बसलो म्हाका हाडले तुमी सगळें निवडून हांव तुवें सगळें काम करतलो रस्त्याचेर. म्हाराज तुमचो मला दिस शिको फकत आतांचेर. आनी कॅम्पेनींग हें चल्लां बरें चल्लां. आमी काँग्रेसाक वयता ते घरांनी आमकां बरो तेंको दिला आनी काँग्रेसीक फूल सपोर्ट. हे म्हाका दिसता हे लोकांचे प्रमाणे फिडबॅक प्रमाणे आमी जरूर जुलियोक निवडून हाडटले आनी जिल्लाचो कॅन्डिडेट आमचो काँग्रेसीक वयर काडटले. बरो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो आनी हांव सोजमता कुडणेकराची विजय जाली म्हणून. आनी येता त्या 22 तारखेक सगळे लोक भायर सरून कुडणेकराक वोट दिवन जिखून हाडटले. थँक्यू व्हेरी मच. Request all my Parra people to vote for a candidate, Jilla candidate, Shri Karthik Kudnekar. A full Parra Panchayat ward members are fully backing him. आनी तो फाटल्या फावटी ह्याच झडपी इलेक्शनाक हांगासर ह्याच लोकांनी ताका वोट मारून दिल्ली मायकल लोबक सांगल्या उपरांत. आनी तेच लोक रावल्यात आयज कमळाक वोट मारपाक आनी दाखोवपाक की मायकल लोबा वांगडाच लोक आसा म्हणून. तो फोटींग म्हणा उलयता इतलें फोटींग म्हणा उलोवचें न्हू कित्याक पर्रान बरोच डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. हांव आनी एकदां पर्राकारांक मागता की सगळ्यांनी एक वोट जावन येता ते 22 तारखेर कार्तिक कुडणेकार ते सिंबल आसा कमळ ताका वोट मारून हाडचें म्हणून. आयज म्हाका दिसता की आयज काल हांव 2-3 दीस जाले सुकूर आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट केलेले आहा 95%. सालिगांव काल भोंवलेले आहा आमी. इवन गिरी भोंवलेले आहा 2-4 दीस पयलीं. आयज आमी पर्रा सेकंड टायम आमी येयलेले आहा 2-3 फावटी. ऑलमोस्ट पर्रा आयज कंप्लीट जाल्लेले मॅडमीन सांगलेले आहा की म्हाका दिसता की जे कार्यकर्ते जे नेटान भोंवता पट्टिडकीन भोंवता तेंच्या बळाचेर हांव सांगता की हो सीट जो आहा आमचो सुकूर जिल्हा पंचायतीचो तो जिखतलेच आमी तेंच्या बळाचेर. जेन्ना मारियाक बसूंक मेळोंक ना ताका लागून म्हाका बसचें पडलें आनी ताणें म्हाका जायतो आदार केला ह्या इलेक्शनाक बसूंक. दुसरें म्हणल्यार NCP हेजे कॅन्डिडेट हांव बसलां आनी म्हाका जायत्या लोकांनी आदार केला. म्हाका जायतो लोक सपोर्ट करता त्या पासून म्हाका दिसता हांव जिखून येतलो म्हणून. आनीक हांव सोजमता लोक म्हाका जरूर वोट घालून निवडून हाडटलो म्हणून. कॉन्स्टिट्युन्सी बेनावली ते मोबार पासून हे म्हाका लागता. मिनीन त्या बांदाक आमी आतां फुडें काडला. तो 4 फावटी आमच्या पंचायतीन इलेक्शन जिखलेलो आसा डिफरंट वॉर्डान आनी हे फावटी ताका आमी मुखार व्हरोंक सोदता ZP मेंबर करपाक. सो NCPचे पार्टीचे आदारान आमी बापशे चिलाचे आमचो MLA ताका आमी फुडें घेवन आमी सगळे आमी 5 आमी मिनिमम बराबर आहा आनी आमकां आतां आमी सद्या 6 वॉर्ड भोंवले आमकां सामको रिस्पॉन्स फूल आहा. सिंबल The response everywhere in each ward that we've gone to has been great so far. So I'm hoping with the remaining wards also that it is as good as what the response that I've got from the other wards. And I know that it will.
yeah, I'm pretty sure that I'm going to win with the response that I've got from the people, and that also with a huge margin. I feel like I'll be leading with around 4,000 votes. Good candidate, strong, dynamic leader. आणि फर्स्ट डे आसतना हांव कॅम्पेनींग करता तेज्या बाराबोन थिंगासर सावन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा की म्हाका दिसता मोर दॅन 4,000 वोट्स ते जिखतले म्हणून. ऑल द स्मायल्स ऑफ द पीपल वी कॅन रीड दॅट शी इज द विनींग कॅन्डिडेट. आनी आमी कोणाक भिवना, ऑपोजिशनाक भिवना ना म्हणून इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्साक कोणाक भिवना, बिकॉज वी आर द लिडींग एंड द विनींग कॅन्डिडेट. आनी जायतीं तशीं जाणटीं तशीं भुरगीं आमच्या बरोबर आसता आनी जायतो ग्रूप आमच्या बरोबर आसता एक एका वॉर्डाचो. आनी सारके उमेदीन हे भुरगे आमच्या बरोबर काम करता आनी आमकां उमेद हाडटा की आमी तेकाच वोट मारतले म्हणून तेका जिखोवन हाडटले म्हणून. आनी आमी ऑपोजिशनाक कशेंच भिवना. बारीक बारीक कामां म्हणजे ड्रेनेज आसत किंवा रोड्स आसत अशे बारीक बारीक कामां तांची उरिल्लें, पण ते सरकाराच्या मदतीन आणि बाकी लोकमत प्रतिनिधींच्या मदतीन आमी ती फुडें व्हरतात. ओवरऑल पळोवंक वचत जाल्यार सिद्धेशान बऱ्यापैकी एकदम आघाडी घेतलेली आसा. म्हाज्या हिसपान जवळ जवळ जो मार्जीन आसतलो तो जवळ जवळ 4-5 हजाराचो मार्जीन आसतलो. आनी सद्याच्या दृश्टीन अशें आसा की बाकीच्या उमेदवाराच्या तुलनेन जे आसा सिद्धेशाचे जे फाटल्या थोड्या हितून एज अ सोशल वर्कर म्हणून काम चल्लेलें किंवा त्यांच्या वडिलाच्या मार्फत जी कामां चल्लेली ती बऱ्यापैकी कामां चल्लेली. आनी लोकांक हो जो आतां जो उमेदवार आसा जो पार्टीन दिल्लो भारतीय जनता पार्टी तो लोकांक जाय आसलेलो असो उमेदवार दिल्लो आसा. जे युथांचे जे युवा आसा त्यांचो एकदम युवांचो जो हें आसलो ट्रेंड जो आसलो की सिद्धेश आमकां जाय म्हणून, सो त्या प्रमाणे कॅन्डिडेटूय मेळ्ळो आसा आनी बऱ्यापैकी हें चल्लेलें आसा. ह्या वर्सासून तांकां 1 crore फंड मेळटलो. हो 1 crore every year if he spends in one village, a lot of infrastructure can be created for the youth and elders in way of parks, children's park, sports facilities and others. Badminton, squash, other games can be played indoor. तेजें काम फाउंडेशन स्टोन ले जावपाचें आहा नेक्स्ट मंथ. गेल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळान म्हाका एक थोडे तेंप लागलो म्हाका थोडो गोश्टी शिकपाक म्हणून कानोलीन चड इंटरॅक्ट जावपाक पावलो ना, पूण कालंगुटान हांवें खुबसो वावर केल्लो आसा. आनी जे म्हाज्या वावर ही म्हाका ही संदी मेळ्ळ्या ती ते वावर पळोवन मायकल लोबोन म्हाका ही सेकंड टायम संदी दिल्ली आसा म्हणून हांव ताचो उपकार मागता. येता ते टेन्युअराक हांव कितें काम करतलो ते हांगासर हेजे सगळे फूल मॅन्युफॅक्चर लिटरेचर वील स्पीक फॉर इट सेल्फ. खुबशीं बरी कामां जावपाची आहा फुडल्या 5 वर्सांक. तुमकांय बरी संदी हे मेळटली, फॅसिलिटीज मेळटली एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज. मागता सगळ्या कडेन 22 तारखेर येवन मोलादीक मत तुमचो कमळाक म्हणून आमकां भोवमतांनी निवडून हाडचें. आमचो आतांचो कोण MLA आहा रायट तो सांगूंक सोदता की आमी 3 जाण एक जाल्या म्हणून. ते सोत आमी 3 जाण एक कशें जाल्या की ही पार्टी वयर काडपाक आमचें कॉन्स्टिट्युशन हेजो हक सांबाळपाक. सो PDAक हेणेन फॉर्म केली आनी लोकांक ती नाका आसली. सो तेन्ना पासून तेणें आयकोंक ना, तरी पूण PDA केली. आतां PDA करून तेणेन कितें केलां की सगळ्याक रोग मारला. कलंगूट 10-12 सुवातेर तेणेंनी 7 मावयो 150% 200% FAR दाखयल्ली आसा. इगोर्जेच्या फुडल्यान 80% FAR दाखयल्ली आहा. शेतां ना दत्ता दाबोलकार ही इज अ ब्रेन बिहायंड एवरीथिंग. कॅम्पेनिंग पयलां आबूज जाला. ही इज टॉकिंग नॉनसेन्स. वी ऑल टुगेदर नॉट फॉर आवर सर्वायवल, वी आर हियर फॉर द सर्वायवल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी लोक चड उमेदीन भरला की काँग्रेसान आमी सगळे एकठांय जावन घरान येता म्हणून. आनी लोकांक आयज का तेंची कंप्लेन आयकून आमकां म्हज्या तर काळजाक चड दूख भोगली. आनी हो लोक म्हाका सपोर्ट करून म्हाका जिखोवन हाडून हांव तेंची कामां तेंचे ड्रिम्स आहा ते फुलफील करूंक म्हाका चान्स पडटलो म्हणून हांव समजता. हणडूण पोलिसांनी शिवोले एका फ्लॅटा वयल्यान सुमार 53 लाखाचे ड्रग्ज जप्त केले. हे केशीन दोगांक अटकूय केल्या. 27 वर्साचे आर्शिया खान लखनौचे आनी 39 वर्साचो नेदरलँडचो फाबियान म्हणटा ताका ड्रग्जा सयत धरला.
तांच्याकडच्यान 12 LSD पेपर आनी 6.5 ग्राम चरस मेळ्ळा. मार्केटान ताचे मोल खंय सुमार 53 लाख जाता. फोंड्या खडपाबानार गार्डन कॉलनीन दिसा उजवाडे 2 फ्लॅट फोडले. 23 लाखाचो म्हालवज मारलो. चोरांनी वस्ती बाकीचे मोलादीक सामान उखल्ला म्हूण फ्लॅटवाले समीर कवळेकर आनी दीपक कुमाराची कागाळ. पुलिसांनी फिंगरप्रिंट्स घेतले. डॉग स्क्वॉड हाडलो. हाताक कोणूच लागिल्लो ना. 88 फ्लॅटांच्या कॉलनीक एकूच सेक्युरिटी गार्ड. CCTV ना. आजूच हांगा एक मोठो इन्सिडंट जाल्लो आसा. आमचे नियर कोवळे पंचायतीक ही थोडी एरिया म्युन्सिपालिटी एरियान येता आनी 5च्या दरम्यान हांगा ही चोरी जाता दिसा ढवळ्याक. ही मोठी शोकांतिका आसा. दुसरी गोश्ट 85 फ्लॅट आनी 85 फ्लॅटा भितर हांगा CCTV कॅमेरा ना. ही चड दुख्खाची गजाल आसा. लोकांनी अलर्ट जावपाची आज गरज आसा आनी ह्यो चोरयो दिसा ढवळ्याक जाता. पुलिसांनी अलर्ट जावपाची गरज आसा. हांव पुलिसां लागीं मागतां की हे बेगींतले बेगीन हे चोरयेचो मोक्ष लावचो. दुबाव बीन कोणाचेर असो पडटा तुमकां जावं अशें म्हणल्यार दुबाव म्हणजे म्हाजे म्हायती प्रमाणे 1-2 म्हयने पयलीं मार्शल एरियेन सेम स्टायलीची चोरी जाल्ली विनायक नायक हेच्या घरान आनी ह्योय तशीच चीज आसता पळोवपाक. आनी हो हायवे आसल्या कारणान हांगा मायग्रंट्सूय खूब आसा येता वता आनी म्हाका दिसता डावट सायडीच्यान कन्स्ट्रक्शनाय बी चालू आसा. ही एरिया खडपाबानान प्रासार पर्यंत वता आमच्या म्हणून ऑल ओवर हो एरियान मायग्रंट्स जावं बाकीचे लोक खूब भोंवता. सव्या ISLची फायनल 2 खेपेचे वस्ताद ATK आनी चेन्नईन FC मदीं शेनवारा फातोड्ड्या. कोरोना खातीर स्टेडियमार लोकांक बंदी. क्राउड नासलो तरी दोनूय पंगडाची ट्रॉफी उखलूंक पेजात खेळ करपाची तयारी. ATKन पोरूचे वस्ताद बेंगलुरू FCक जाल्यार चेन्नईन लीग टॉपर FC गोवाक मारून फायनलीन पावल्यात. We were very respectful of FC Goa, but we never feared them. We knew that if we were at the best, we could win the game. And that will be the same tomorrow. I get nothing but the utmost respect for ATK, the quality players they have. You see Krishna here, Williams, John Prabir Das, wonderful players. You know, they're fantastic players and an outstanding coach. But we know when we're at our very best, we can cause anybody problems. We don't want to come this far just to stop now. We obviously want to try and see that through against very dangerous opponents. A wonderful coach, but it's a game that we're looking forward to. And it's been an exciting season, and we want to make sure that we finish it off on a high. This is a special match, but for us, as like a professional, it's one match more. Because in 90 minutes against your opponent, maybe more minutes, we need the duty to dispute, to compete for winning. Because this is the idea, but it's also the idea to unite. For us, like professional, is one match more. We have to understand that it's the final. No? We have a different component to one match for 3 points. It's different because it's yes or no. This is the component of the special half a final. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो करात. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.